पोस्टपोन करचें इलेक्शन आणि हे इलेक्शन साधारण एप्रिलच्या 20 तारखेनंतर तांणी घेवचें जर ते शक्य आसा जाल्यार। ही म्हादय ही गोंयकारांची जीवनदायी आणि ह्या खातीर मगो पक्षान मोठ्या दबाज्यान आंदोलन उबें केलां। आमचो म्हजो आतां कोणाचेरूच विश्वास ना। भारतीय जनता पक्षाचे तिनूय सरकारां आसून सुद्दां ते कांय करना आनी काल हांव काँग्रेसीचेरूय विश्वास दवरना। आतां ते नाटकां करता अशें दिसलें, कारण काल राज्यसभेत हरिप्रसाद म्हणून जो एका वेळार गोंयचो इन्चार्ज आशिल्लो ताणें काल राज्यसभेत सुतोवाच केलो की एनवायरमेंट क्लियरन्स कर्नाटका इमिजिएट दिवचें म्हणून। आनी येता त्या विधानसभेत जो आमचो पावसाळी अधिवेशन आसा त्या वेळार मोठ्या प्रमाणांत आमी मोर्चा काडटले आनी ताजे पयलीं आमी पणजे वाठारांत जो आमी निश्चय केला की सादारण तो मे म्हयन्याच्या आसपास आसतलो कोड ऑफ कंडक्ट सोंपले नंतर मेणबत्ती मोर्चा आमचो पणजे वाठारांत आसतलो आझाद मैदानाचेर। म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक इम्पॉर्टन्स कितें आसा हें खबर ना, कारण ह्या म्हयन्याच्या लास्ट आठवड्यांतल्यान ज्यो एग्जामी चालू जाता त्यो 20 एप्रील पर्यंत BScच्यो एग्जामी सोंपता, 20 एप्रील पर्यंत। आनी ह्या खातीरूच गव्हर्मेंटाक म्हजो रिक्वेस्ट कार्निवाल आनी शिगमो ह्याच्या शिवाय इम्पॉर्टन्स कितें हें पळोवचें। आमी प्रत्येक कॅन्डिडेटाक सांगूं शकना तूं तयार राव म्हणून, आनी त्या खातीरूच गव्हर्मेंटान ह्याची नोंद घेवची आनी इमिजिएट 4 दिसां भितर रिजर्वेशन 15 तारीख पयलीं डिक्लेअर करचें।